आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पासून सगळीं एकूच जावच्यो आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो भाव एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवा. बाबडीन तुमकां सोपल्यान देवक बरो दीस दिवं आनी देवान आमकां ही बरी सांज दिल्या आनी सांजे वेळार ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक आयल्या तर सगळें आमी देवाच्या हातान घालया आनी हे भाशेन सगळें देवाची बेसांवां आमचेर ओतून मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसा जो आसलो आनी जो आमचे मदीं सदांच आसतलो त्या देवाची शांती तुमचे सवे आसूं. एक बऱ्यांतली बरी खबर म्हळ्यार देवान आमकां सगल्यांक विचून काडल्यात. बाबा बडिनो कित्याक विचून काडल्यान? ह्या संवसारांत जियेत आसतना तोखतात तसलीं बरीं फळां दिवंक, फळां बरेपणाची, रागाची न्हय, दुस्मानकायेची न्हय, फळां खालतिकायेची, गोरवाची न्हय. हे संवसारांत आनी हो संवसार जरी आमी हांव सदांच म्हणटा आनी चिंता आमी जरी आख्या भारतांत फकत 2% आनी आख्या संवसारांत घडये तितली पर्संटेज व्हडलीशी ना, पूण तरी आसतना आमच्यांनी आमच्या बऱ्या करण्या उद्देशीं जायतें बरें जाता आनी आमकां तेंच तोखतात तसलीं फळां दिवंक आपयल्यान. त्या पासत हांव सदांच म्हणटा ज्या ज्या स्वातांनी क्रिस्तांव मनीस आसा आनी क्रिस्ताचें ध्यान भरलेलो मनीस आसा ते स्वात त्या क्रिस्तांव मनशां उद्देशीं जायतें बरेंपण येवंक जाय. कित्याक आमकां देवान विचून काडल्यान तोखता तसलीं बरीं फळां दिवपाक. तो खंय जावं खंयसरूय सर्विसेक आसूं आमच्या उद्देशीं बऱ्या जिविता उद्देशीं देवाचें बरेंपण शिपणोवंक जावंक जाय. तर भाऊ भयणीनो ताचें बरेंपण आमकां मेळूंक आमी सान मागता आसतना आमी कडेन चुकल्या बरीं तीं फळां दिवंक त्या पासत बक्षुनी मागून म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक चारून सांगता बरांची दंतणां चालू वायट त्या दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां अमसो बोडप्रा हे पासत घेवन सदांच संख्वार बरें सगळ्या देवतांनी वखदां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा विनंती करात प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत मागुया. आयज आमची तरणाटी आमचे फिरगोडचे ते कॅम्प करतात सामो कॅम्प 100 तरणाटी आसात. पावस पडला तरी आयल्यात तांकां देवाचें कितेंय तरी मेळोंक आयज तांचे पासत मागया. तेच बरोबर पावस सुरू जाला घडये एक्सिडेंट जायते जातले. देवान सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक रस्त्याचेर चलयतात वेतात तेन्ना एक्सिडेंटांतले कोण एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलान आसा आनी हेरूय जी कोण हॉस्पिटलान आसात तांचे पासत मागया. आनी आयज ह्या मिसांत आनी ह्या होली आरान पवित्र आरान वांटो घेतात
तर आम्ही उदीक ह्या मिसा उदेशी आणि पवित्र उदेशी देवाक लागीं येवंक मागया. इगोजेचे गरजो देवा मुखार घालुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा पास्कनच्या गुटान वांटो घेतिल्ल्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जायशें कर आनी संतोसान आमी समरमतां त्या गुटां वरवीं आमकां निरंतरीन तुजी राखण आनी सडवण फावो जावं दी. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडूंक आनी पावलू आनी बाराबासा सांगाती आंतोकियाक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आड नांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी विंचून काडले. हे भावां मदीं म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंतोकियेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदली आमची भाव भयण जाल्यात तुमकां नमन करतात. आमच्या मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकोणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकश्टान घालूंक फाटीं सरूंक नात. त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासाक आनी पावलू बरोबर आमच्या मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटोच हांचे बरोबर जुदासाक आनी सिलासाक आनी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तें तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्यान भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्या देवाक भेटोवन बोश्टायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलोल्या मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात नोमान. ते भायर सरून आंतोकियेक गेले आनी हांगा बोवाळाची सगली सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक गोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जालीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब पोरजां मदें दोनया तुका वाकाणटोल्यां. म्हणुया पोरजां मदें दोनया तुका वाकाणटोल्यां. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायनां करतलो, स्तोत्रां गितां रचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किणोरी
सितारां जायात जागी फात्याक कोरता जागे जबाब पोरजां मदें दोनिया तुका वाखाणटलो पोरजां मदें दोनिया तुका वाखाणटलो राष्ट्रां मदें तुजें किर्तन करतलो कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग कुपां पर्यान चोडटा तुजें विस्वाशीपण उंच मळबा वयर तुजी दर्शन दी देवा सोगले प्रितमेर फांकोय तुजी मोहिमा जबाब पोरजां मदें दोनिया तुका वाखाणटलें उबी रावुया. Sorves porak soisu, sorves porak soisu, sorves porak, sorves porak, sorves porak soisu. जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापाक कडच्यान हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. Sorves porak soisu, sorves porak soisu, sorves porak, sorves porak, sorves porak soisu. Sorves por तुमचे सोव्या सूंग जुआवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें म्हजी आज्ञाई हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. कोणेय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडच्यान हांवें आयकलां तेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडलां. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवचीं तोखतात तसलीं फळां अशें म्हजें नांवें बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान वाचतूच म्हज्या जिविताचो म्हाका उगडास आयलो. हांव पाद्री जावता तेन्ना पाद्री जावचें वो ना जावचें अशी कांय उचांबळाय भितर सरली. आनी पाद्री जावचे आदीं पाद्रीपणाचें म्हणयारपण मेळोवचे आदीं डिकन जातात. आनी डिकन जावचे आदीं हें झूज म्हज्याच भितर झुजतालो कित्याक पाद्री जावप म्हणजे एक व्हडली जबाबदारी. आनी डिकन जाता आसतना खेरीत भशेन आमकां एक रेतीर करचो पडटा आनी आमी हो रेतीर पिलारच्या दोंगरार केल्लो म्हाका सारको उगड आसा. आनी तो रेतीर कोत्ता आसतना तो प्रिचर परतो परतो म्हणटालो तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तोखतात तसलीं फळां दिवं. जी उचांबळाय म्हजेर भितर सरलेली जावचें नाका खरेंच हांव पुरतो काय खरेंच जातेलें काय म्हज्यान कितले बरे भुरगे आहात हांव शिकपाक तितलो हुशार ना म्हाका डिस्टिंक्शन केन्नाच सेमिनारीन पडोंक ना आनी अशें म्हणटा आसतना हीं उतरां म्हज्या कानार सादलीं तें आयज पासून म्हाका उगड आसा. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. कितलीं पावरफूल उतरां जेजूची. भाऊ भयणीनो कितलें खरें. आयज क्रिस्तांव जिवितांत देवान आमकां विचून काडल्यात. आमी आमकांच जाता अशें सांगना. जायते आयज क्रिस्तांव जातात तातूंतले तूं विचारशी कित्याक जाताय रे तूं जेजूच्या मोगाक जाताय वो तूं चेवडू काजार वो चेडो काजार जाताय ताच्या मोगाक लागून काजार क्रिस्तांव जाताय. आसतात भोव थोडीं जेजूच्या मोगा खातीर आसात जायतीं
पूण चडशीं माय पायक क्रिस्तांव जाल्यार तुका काजार कोतलो अशें म्हणटात आनी तेय मागीर म्हणटात आमी काजार जाता आमी क्रिस्तांव जाता तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडलें पूण कितें आहा तोखतात तसलीं फळां दिवंक बाबा भयणीनो आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत ह्या संवसारांत म्हाका जाल्यार दिसता आनी हांव म्हाजे कडेन जाता ते भाशेन करूंक पडटा इट्स नॉट अ मेडियोकर लायफ सगळे कोताय तशें न्हू वी हॅव टू डू समथींग डिफरंट अँड समथींग मोर आमी क्रिस्तांव कशें ना जाल्यार क्रिस्तांव जावन फायदो ना तूं काम करता ते सुवातेर आर यू डुईंग समथींग मोर दॅन समबडी एल्स तेन्नाच की क्रिस्ताचो पोडजोड सगळ्याक पडटलो दुसरे कितें करतात आय एम ऑल्सो इन दॅट से मेडियोकर लायफ तेंच दुसरीं करतात समथींग एक्स्ट्रा ना जाल्यार फायदो ना बावडीनो आसात मनशां जायतीं आमचे मदें नेटी टिचर आहा ती क्रिस्तांव कोंकणी मॅनेजमेंटाच्या इन्स्टिट्युशनान शिकयतालीं आनी तसलीं जायतीं जाणां आसा आनी तुंय क्रिस्ताचे ध्येय ते दुसऱ्यांक दितालीं काय बरें आमच्या इन्स्टिट्युशनांक शिकोवन एबीन आस्टेसन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन DSCन तातूंत शिकोवपाक सोंपें क्रिस्तांव कशें पूण त्या इस्कॉलांनी परतो वारो मारता तेन्ना क्रिस्ताचे ध्येय शिकोवंक एकदम जिवंक एकदम आवड पूण थंय ती पडजळटाली हें बरें देखून आमचें जिवीत भाऊ भयणीनो वी हॅव टू गीव समथींग मोर टू द वर्ल्ड वी हॅव टू डू समथींग एक्स्ट्रा mediocre life is not available is not regarded by Christ आणि त्या जेजू म्हणटा तोखतात तसली फळां दिवंक जाय आमच्या जिविता दिशी हे नावेलच्या गांवांत आमी क्रिस्तांव लोक जायतो आसा दुसऱ्या गांवांत वड आमकां अदीक जबाबदारी आसा अदीक करून आतां हे जी एलिसां येतलीं पंचायताची तेन्ना आमी जेजूची फळां दितलीं बरीं फळां दितलीं आनी एकवटाचीं फळां दितलीं मनशां जावं आनी ह्या उद्देशी समाज दुसरोच करूंक बदलूंक आमकां देवाचोच आदार आमी सोदुया Ibituning nabatuka Angastovu tujita Holy Shanti Purum Tuvo Mafi Magda Shanti Dita Deva Pelek Moga Vingu Mochivokni Guru Kieta Mafi Magda Shanti Dita Deva Pelek Moga Vingu Mochivokni Guru Kieta हें बलिदान म्हजें आनी तुमचें सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें हें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे न्याके पवित्र सभेच्या आदावा सर्वीस पोर मानून घेया ह्या मिसांत खेरीत भशेन आनालिया मारिया रिबेलो नागमणे देवा कारगां दिता तांचें इंतेसां तुमचें इंतेसां दवरून देवाक उबारुया सर्वेस्परा प्रसन्न जावन इंदेणी पवित्र कर तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिन वाचुया बापा सर्व कडेन आनी सर्वथांय आमी तुका वाखाणूंक फोव खायदो टिसोन आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडते भजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पासकांचो लांब युग संपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो
आणि मनीस परत सोपूर्ण एक पावलो देखून पास्कांच्या संदोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आणि सुर्गींच्या सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Povitr, 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 Ranzo sorves por tu, Sonvskarachi sonsa, volva tusha voi bofan, un surki, tu caso eso, Sorvis orace lavi, yetan caso, un surki, tu caso eso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची आनी बरेपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परून जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खोराचें रगत, पात्यांचे मोगसोणे मेळच्या, तुमचेय पासत आनी समेस मनशां पासत तें वरवतली, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोटपोरगोटुया सुम्याची सुवामी ओंडो खाता आनी एका सेंतवे पियेता इतले पावटी तूं वैभवाडेसो आमी तुझे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडून रगत शेवतल्या मास समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोंगडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर, सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करा. तांकां तुजे इश्टगुथीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची मिसा भेटे खाजीर आसात तांची, हॉस्पिटलांनी कश्टवतात तांची, साबार दुयेंसां बसत आपल्या बसत माग म्हणल्यान तांची, आमच्या गांवच्या तरणाट्यांची. ह्या दिसांनी परीक्षेंत भुरग्यांचो नियाळ जातलो, ताणें फावो ते भशेन आपलें करियर सोदून काडचे खातीर जिविताक लागतात तांचे भशेन दया खोर काकूत खोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे रुजाय सायबिणे देवाचे माये सांगाती बागून दोरनुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर, बागून फ्रांसीस शावेरा बरोबर, बागून सांत आंतोनी बरोबर, बागून कालकत्च्या तेरेजा बरोबर, बागेर जुजेवाजा बरोबर, बागून पाद्र पियो बरोबर ससनाच्या सुखांत बापा आमकां एक दीस तूं वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक केंबाक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेधार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळीत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दुया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुठूय आनी सूर अखांतांतली वाटाय कित्याक राजवडची पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घालन तुजे कुशे परमणेन तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आमच्या गांवांत आमच्या घरांत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सव्या आसूं जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दिया देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. आपल्या इश्टा पासत कोणाक लव जीव दिता हाचेवन खरो मोग ना तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्या तकता तसली फळां दिवंक म्हज्या काळजांचे जुयो आनी खऱ्यांनीच तुवें म्हाका तुजो शीस केलाय हे संवसारान तकता तसली फळां दिवंक आधुनीक काळांनी म्हाका तयार कर वस्तो जेजू तुज्या काळजान येवंक सोदता भावार्थ तर ह्या जेजू घेता तितली सबागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका
उभी राहूया. पृथ्वीच्या बापा, या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. ताणें आपले उगडासाके संस्कार लायले जेवण आमी घेवचें म्हण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. सौर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर, तुमच्या गोरेब्यांचेर, आमच्या गांवचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या थकतात तसली फळां जिवितांत दिवंक आनी जेजूचे शिस्पण दाखोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडक. आतां आमी पवित्र ओरांत वांटो घेतल्या. Cara Povitr Tu kawang chimode Tu chishuk tinam kaho Rao tu am chisove Yukal Povitratmya Tu kam chimode Tu chishuk tinam kaho Rao tu am chisove Tu te jive udo Zastawał tisu Buzwon narani budina Soblento solo Yukar Povitratmya Tu kam chimode Tu chishuk tinam kamho Rao tu am chisove Welcome Holy Spirit We are in your presence Fill us with your power Live inside of me You're the living waters, never drying fountain, the comforter and counselor, take complete control. Povitratmya
शक्ती नामका राव तू आमचे सवे युकार पवित्र आत्म्या आमचे मध्ये ये येवणारी जेजूची बसून करूंक शिकोवंक आमकां ये तुझी शक्ती नामका तुझी शक्ती आमकां दी आमी वस्कोत मनशां हे वस्कोत बळान तुजी बसून करूंक शिकय युकार पवित्र Come Holy Spirit fill us with your power O Lord तुझी शक्ती नामका without you there is no power in us तुझी शक्ती आमकां दी Hallelujah. उबे रावया Hallelujah. उबे रावया हालेलुया म्हणजे आर्गन तुका praise you Jesus God lives in the praises of his people देव आपल्या आमचे मध्ये तुझे शक्ती नामका राव तू आमचे मध्ये तुझे असलो दोन्ही ना तू सगळो देव जोतरीचो जमनीचो मळबावेलो प्रितमेलो दोन्ही येवंड्याच्या रूपान जेजू तूं आसाय केदें व्हडलें भाग आमकां पुरतो न्हय हांव पुरतो न्हय तुज्या म्हऱ्यान आसूं हांव पुरतो न्हय तुका तुजे पोरचेक भेटोवंक आनी दिवंक येवंड्याच्या रूपान कुमिण्यान ज्युस्त पूण तुवें आमकां विचून काडल्यान आमी बरें म्हण न्हय तूं बरो म्हण I have called you by your name. Toktat tosli fodandiu. You have not chosen me, I have chosen you to give fruits that last. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus, for choosing us to become your close followers. Tuja lakshili शिसांक तुवें आमकां पयलां बावतिस्मा उदेशी इम्भाग तुवें म्हाका म्हज्या आवय बापाय उदेशी दिलें देगुणार्गां तुका वाखाणणी तुका यू हॅव चोजन मी थँक यू जिजस आय एम नॉट वर्दी आय एम अ सिनर हांव पातकी मनीस पूण टुरी आसतना तुवें म्हाका आपयलाय हें तुजेंच व्हडलें तेणें म्हाका क्रिस्तांव जावंक क्रिस्तांव कसो ह्या संवसारांत जिवंक आनी क्रिस्तांव कसो मरोंक देखून जो भावार्थ म्हज्या काळजान आसा तो ह्या वेळार दुनिया भावार्थ म्हजो जीव कर मेक दॅट फेथ अलायव म्हजो भावार्थ जीव कर म्हजो भावार्थ ताजो कर म्हजो भावार्थ नवो कर Thank you, Jesus, for this faith. Maybe at times I do not know the value of it. I have not grown deeper in it. हांव तितून घडये खोल वचोंक ना जायत संत भक्त तातून गेले
आणि संत भक्तांनी या दिल्ल्या देण्यांचो फायदो काढून ते खर तुझे पासत गवाही दिवंक राजी जाले. निकतोच केरळात तामिळनाडूचो पिल्लाय हे लौकिकाक शांत केलो. कित्याक हिंदू आसलो तो क्रिस्तांव जालो आनी क्रिस्तांव मनशांक एके भाशेन अन्याय चलताली तांचेर आड झुजूंक लागलो. ताका मारलो तुज्या नांवा पासत क्रिस्तांव म्हूण मारलो. दुनिया असलेच आमकां तुजे गवाय खोर असलोच तुजो भावार्थ आमकां दी आनी हेच भावार्थान आमी चलचें कर. खाण संतान म्हणत गिव युअर लाईफ टू जीसस. तुझे जीवित देवाक भेटय भयणी म्हजे भाव म्हजे. God is going to work miracles for you this evening. देव तुझे सवें कसली तरी मिलाक करतलो. गिव युअर लाईफ टू जीसस. Jesu, tu mosorai. Jesu, luz makasa. Alleluia, Jesu, tu mosorai. Jesu, luz makasa. Arga Tuka Tuti Tuka Arga Tuka Stuti Tuka Jesu Tumoso Alleluia, Jesu, tu mosso Deus. Jesu, tu mosso Deus. Arcan tu cam, sauti tu cam. ये वेळार जेजूक पडे. तुझे दोळे उक्ते कर भयणी म्हजे भाव म्हजे जेजूचेर दवर. In the silence of your heart, experience the power of this Jesus. तुका कितें दिसता तें म्हण. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पण हांवें तुमकां विचून काडल्यान थकता तसलीं फळां दिवंक. तुज्या घरान तुजे समुदायान तूं काम कोत्ताय ते सुवातेर एक इश्ट आपल्या इश्टा पासत जीव दिता चोवन खरो मोग ना. There is no better love than that. जेजू कडेन उलय. He is the living Lord. तूं तुजे शेजारी कडेन उलयताय, गोरच्यां कडेन उलयताय, घोवा कडेन उलयताय, ते भाशेन तूं ह्या वेळार जेजू कडेन उलय. टॉक टू जीसस. जें तुज्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जायना तें जेजूक जरूर सांगूं येता.
जेजू मुखार तूं विंगडो जा, became naked before Jesus. Jesus knows you better than anyone else. जेजू तुका दुसऱ्याहून उदीक बरो वळखता. दुसऱ्यांनी म्हजी चिंतनां ओळखूंक जायनात, म्हजी काळजांतलीं भावनां ओळखूंक जायनात. हांव लिपयतां दुसऱ्या मुखार, घोवा मुखार, बायले मुखार, भुरग्या मुखार, शेजानी मुखार. I can hide my life before others, but not before Christ. He knows everything. म्हज्या केंसांचे एक एक केंस, म्हज्या हाडांचे एक एक हाड, म्हज्या रक्ताचो एक एक थेंबो दुनिया तुका खबर आसा. कितें म्हूण हांव लिपयतलो? कांयच लिपोवंक जायना दुनिया. म्हजें पातक कसलें तें तुका खबर आसा. हांव कसले गुलामपणान आसा तें तुका खबर आसा. कसले भानपासान सांपडलां तें तुका खबर आसा. Heal all my bondages, O Lord. सगले गुलामपण जे म्हाका भांगयता, म्हाका पातकान घालता, म्हाका थाळणेन घालता, म्हाका स्वतंत्र करिना, तें सगलें तूं सोडोय दुनिया. अदी करून आमच्या गांवांत जितले घराबे आसात, जे बांदलेले आसात, जे एके भाशेन सुटका सोदतात, कोणेंय तरी कितेंय केलां अशें ती म्हणटात, अशें मनान आसा. पूण आमी जाणाव जेजू तुजे मुखार सगळीच सुटका. कित्याक तुवें देंवचाराचेर सैतानाचेर जैत व्हेलें आनी तुवें मनशा कोणाक सगळे तरेची सुटका फावो केली. आमच्या गांवांत जर एकूय गराबो आसा जाका सुटका फावो जाली ना, तुका खबर आसा जेजू खंयचो गराबो तो. आयज तुजो तो गराबो तुज्या म्हऱ्यान दवरता. हांवूय नको जेजू, पूण तो गराबो तुका खबर आसा तो तुज्या म्हऱ्यान दवरता. त्या गराब्यांक तूं सुटका दी. पीपल आर हेल्पलेस लॉर्ड. दुनिया जायतो लोक कितें करचें कांय सजमना. पीपल आर हेल्पलेस. तूं चलता तो नाईन तुजे सरशी जायतो लोक येतालो इन अ हेल्पलेस सिट्युएशन, इन अ होपलेस सिट्युएशन, आनी तुवें तांकां धीर दिलें. थोंटे आयले बेतसायदाचे तोयशील आशिल्लो तो पांगडो मनीस, ताकाय तुवें थोडी आलता तेन्ना तुवें ताका थोंटो आसलो ताका बरो केलो. बेरे आयले, चलोंक जायना तसले आयले, दुकान आशिल्ले आयले, जिवितान अर्थ सोडटले मनीस आयले. इन द हेल्पलेस सिट्युएशन ऑफ लायफ. थोड्यांक खबर पासून नासली, जाक्याक खबर पासून नासली that he was undergoing some inner turmoil. असली ग्रस्ताय आसली, सूख आसलें, मोदीक बरें सूख ताचे लागीं आसलें. जेन्ना तो तुका भेटलो तेन्नाच ताका खरें थारोन फावो जालें आनी ताणें म्हणलें, हांव चवथो वांटो. होय सायबा, हांवें चुकयला नागयला जायत्या जाणांक जिवितान, हांव परत दितां, हांव परत दितां. आनी ताका खरी सुटका फावो जाली. हीच भाशेन आमच्याय गांवांत आनी आयज ह्या वरांत वांटो घेतात. जावं घरा लागीं, जावं खंयचेय सुवातेर, जावं इगोर्जेन, कसलाय कोणाकूय तर कसली सुटका आसा, बांदलेली आसा, तांकां सोडोय दुनिया. Deliver them, O Lord, from all bondages and make them free people. आवयच्या कुसव्यांतान घडये आमी हें घेवन आयल्या, आमी नको, पूण तुका खबर आसा कोणे कस्तुरी म्हणटा, फादर तीग जाण म्हाका भुरगीं आसा, म्हाका कितें हेल्प कर. तुजो गोरकार खंय गो बाय? गोरकार ना फादर. तूं कित्याक हांगा थंय भोंवताय, कामाक कित्याक वचना? म्हाका एड्स जाल्या फादर, म्हाका सुटका जाय. आय एम अ हेल्पलेस वुमन, हेल्प मी ओ लॉर्ड. कोण सुटका दितलो? गोरकार बेकार आसा, भुरगीं जल्माक आयलां, कामाक वचोंकूच दिसना. कामाक वच म्हळ्यार लिबान दिता. हो काम जाता तेन्ना कितेंय तरी आडकोड येता, दुयेंस जाता, कितेंय जाता, दुखां घडयतात घरचीं. दे आर ऑल्सो इन अ हेल्पलेस सिट्युएशन, ओ लॉर्ड. आनी हे भाशेन जायतो लोक दुनिया बेकार आसा. सर्वीस ना, 2 वर्सां जालीं,
पैसे असले ते काबार केले. आता जुरान काडटात खातात. ऋणकारी घराकडे परत परत येतात. घर विकूंक काडला. हेल्पलेस सिच्युएशन ओ लॉर्ड. दुनिया तुझ्या भायर आनी कोण आसा आमकां? दुनिया एक एकलोय गांवांत, एक एकलोय वाड्यांत. वी आर लिव्हिंग इन अ हेल्पलेस सिच्युएशन. तूंच आमची सुटका, तूंच आमचें तारण, तूंच आमची वाट. गोरकार परदेसान आसा. बायल कश्टवता, एकूय पयसो धाडिना. गोरकार दुसऱ्या बायलेक घेवन भायल्या देशान आसा. पयशे ना फादर, कितें करूं? जेम पडना फादर. हेल्पलेस सिच्युएशन. लॉर्ड, we cry to you at this moment. You help my people, O Lord, those who are in pain at this moment. ह्या हॉस्पिटलान नर्सी दोतोर आपले काम करतात. आमचेच गांवची कितलींशीं जाणां हॉस्पिटलान आसात. दुनिया तुजो पेखोणीचो हात लाय. जाय ती तुजी पेखोणी सोदतात. तूंच आमचो राखणो. तूं सोडूय दुनिया. हांवूय नको दुनिया तुजे लागीं कशें मागचें पयलें. हेल्प माय लिटल फेथ. जिविताची जाय ती अदृश्ट आमकां सजवनात. आमी थोडीं जियेतात म्हण जियेतात. कशें काडटा हांव दुनिया दीस तुका खबर आसा. दुनिया तूंच आमचो आदार, तूंच आमचो धीर, तूंच आमचें खडप. तुज्या भायर आनी दुसरो देव ना. भुरजेच्या म्हज्या तूं आदाराक पाव. तुज्या बगर दुसरो ना. आमची पातकां बोगोस दुनिया. आमी चुकल्यो जाल्यार आमकां बोगोस दुनिया. आमचे सगल्यांचे पातक तुज्या मुखार दवरता हांव दुनिया. आनी अदीक करून ज्या घोराबे कश्ट वतात तांचेय पातक, कोणाच्याय पातकाक लागून बडयत त्याच कश्ट वतात जाल्यार तूं तांकां सुटका दी जेजू. यू डिलिव्हर देम ओ लॉर्ड. ओन्ली यू कॅन डू इट. तुज्यानूच करूं येता. ते बसत आमी आमचें पातक तुज्या मुखार दवरता. फुडें आमच्या पातकाची आमकां खबर पासून ना. आमचें पातक तूं आयज दोळ्या मुखार हाड आनी तें खरें कुमसार करून, त्या पातकाचें कुमसार करून आमकां गरोब्याक सुटका फाव कर. कसलेय तर पातकाक आडकोड जाता आमकां खबर ना. जेसू, ब्रिंग दॅट टू माय लायट. सगळे तुझे हुकमा मोगाचो देव भोगशिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणांचे वखद दिता. सगळे तुझे हुकमा मोगाचो देव भोगशिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणांचे वखद दिता. ओतम्या म्हज्या काळजांता देवाचे उतर वाटूय. ओतम्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आठूय. दुनिया केदें व्हडलें म्हजें पातक जाय. तूं सदांच भोगशिता. तुज्यान भोगसूंक जायना तसलें कसलेंय पातक ना. मनशांच्यान करूंक जायना पळय तें. तूं इतलो मोगाळ काकुतीचो देव. तुजे काकुतीक ह्या वेळार उलो मारता हांव दुनिया.
आनी जायत्यांक सुटका दी फाव जी पळय भान पासान आसा. There are many people possibly in bondages. You deliver them, Lord. Touch them. तू सोडोय दोनिया सगल्यो गांठी सोडोय. Untie all the knots. जी जिविताक गांठी पडलेल्यो आसा त्यो आमी नको, त्यो फकत तुज्यान सोडूं येता. त्यो गांठी तूं सोडोय. तूच दोनी आमी ओळखून घेता. घाटी सोडोय दोनिया. त्या वेळार तूं तर वखताय कोणाक आमच्या मागण्यांची गरज आसा म्हूण आनी ते गांव गूड गांठीनी घुसपला म्हूण माग ताचे बसत. तुज्या गरब्याक चडशी मागो नाकाय. दुसऱ्याच्या गरब्या बसत माग आनी तुज्या गरब्याक थारण मेळटलें. When you pray for others, there will be liberation in your family. Believe it. God is going to do it tonight. दुनिया तुका उबारता ह्या वेळार जो लोक म्हजेशी उलोवंक येता, आपलें सूख दूख सांगता, हांव तांकां नांवान वळखना कोणाकूच, कोणेच पॅरिशींतलो तांकां उबारता. तांच्या गरबे तूं सुटका दी फाव कर. आमच्या जिवितान वादळ मोड येता तेन्ना in all my helpless situation, Lord, you are always there. हे म्हाका बागूंक दी. हांव दुकान आसतना पासून जी कश्ट वतात तांच्या जिवितान पासून, जी डायलिसीस करतात, जांकां थायरॉयडाचें दुयेंस जालां आनी जायते थोडीचे लोकांक गांवांत सोंसता, गरीबसाण सोंसता, बेकारपण सोंसता, तसल्या मनशांक दुनिया तुजेर विश्वास कर. असल्या जिविताच्या प्रसंगांपासून in their own life situation, let them find their joy, that you are their strength, that you are their strength and their power. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना तूं तांची गोडसाण जावं. जिवितांतले वादळ मारता, वादळ मारता तेन्ना मोशा आदाराक पाव, आदाराक पाव. तुझ्यार वळे आथा दोथा दोशे संसार म्हाका लोयता. तेन्ना मोशा आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेन्ना कुस्तो मोचेर येता, मोचेर येता तेन्ना मोशा आदाराक पाव, आदाराक पाव. कोण मोशेर रोडाय मांडटा आनी मोशी शक्ती देंवता. तेन्ना मोशा आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोच्या माथ्यार दुनिया पडटा, दुनिया पडटा तेन्ना मोशा आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोचे पृथ्वी निर्फळ जाता, मोचे इस्मी म्हाका
आदाराक पाव, आदाराक पाव. खरंच दुनिया म्हजे इश्ट मित्र म्हाका सोडीत हांव ओदीक चिंतनाच्या बारान चेपता तेन्ना पूण तूं सदांच म्हज्या आदाराक आसाय. फकत म्हाका भितरल्यान बोण जाय तुजेर नदर मारूंक. I need only the inner strength to look at you, to remember you. And it is a fact of life that you always come for our help when we genuinely lift up our eyes to you, our hearts to you, and call upon your name. तुका उलो मारीत तेन्ना तूं पावताच. आवय गे माय पाव रे जेजू अशें म्हण आनी तो जेजू तुका पावतलोच. जायते पावटी बाबू बडिनो आमी स्तोत्र 91 हें म्हणटा हांव. आयजूय तें आमी हांगा वाचतले हांव, सवकास म्हणटले हांव. आनी आख्खें स्तोत्र आमकां देवाची खाकूत, देवाचो आदार, देव आमकां कसो राखता तें सांगाळटा. हाव गॉड प्रोटेक्ट्स अस. जायतीं भावां भयणां हें स्तोत्र घरांतलीं भायर सरतना ओ दिसा एक फावट तरी म्हणटात. जायत्यांनी ह्या स्तोत्राचो पावर अनुभवला. आयजूय बी हें तोच स्तोत्र आमी बसूनच रावन सवकास म्हणया. जो मनीस सगळीं म्हणात, जो मनीस बोव व्हडक्या देवाक शरणा येता आनी सोरपोत वेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर म्हजो विस्वास दवरता. तेंच तूं पत्तें म्हण, सवकास म्हण, मनांतल्या मनांत म्हण. Repeat it silently and feel it, feel the power of it. देव तुज्या आदाराक येता. देवाचे सावळेक बिराड घेता तेन्ना देवाचेर तुजो विस्वास घोट जाता. म्हणया, तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पातकांतल्यानी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो मेळटलो. काय बरें. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तुका निवारतलो. म्हणटच तुका वायट कोण करतलो? He will deliver you from all those who are thinking evil of you. एक गुण आपल्या पाकोट्यांक लिपयता, कोंबी लिपयता ते भाशेन तुका आपलो सगळे सुरक्षा दितलो. You will be safe in him. God is my safety. म्हणूया, रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोडटल्या बाणांचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखान फिरतले पिडेक वो दोनपारचो नाश करतल्या ओरिश्टाक तूं भियोवचो नाय.
राती न्हिदोंक वेता आसतना आमकां कितल्यो दास्ती एन्जायटीज देराक फिडी घाल्या काय, चोर येतलो काय, आमगेर कोण भितर सरतलो काय. देव गॉड इज युअर प्रोटेक्टर, भियेनाका. सुस्त तुका न्हीद पडटली. रीड दीस साम बिफोर यू स्लीप एंड यू वील स्लीप वेल. जायत्यांक आमकां न्हिदेचो प्रॉब्लेम आसता, झेम पडना. रीड दीस साम. म्हणूया, तुझे कुशीक ओजार जाण मोरून पडू, तुझ्या उजव्याक 10 ओजार शेवटून वचूं, तुझे सरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. ताचें विस्वाशीपण तुका राखतलें आनी सांबाळटलें. तूं दोळे मात उगडशी जाल्यार नोश्त्याक कसली मजुरी फावो जाता ती तुका दिसतली. तुका कांयच वायट जावचें ना. ताचें विस्वाशीपण तुका राखतलें आनी सांबाळटलें. हीज फेथफुलनेस will deliver you, will save you, will protect you. म्हणूया, सर्वेस्वर मोचें शेरोण अशें तूं म्हणटाय, आनी मोव वर्थ्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सरशीं पिडा पावचीच ना. यू विल बी प्रोटेक्टेड. तूं रावताय त्या घराची पिडा पावचीच ना. कोरोना व्हायरस पावचीच ना. Your house will be protected. म्हणूया, खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. फातराक तुजो पांय आडोळ ना जावंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. सोरपाचेर आनी फुरशाचेर तूं चलतलोय. शिवांक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. येदो व्हडलो तुजो पावर जातलो. सोरपांक पासून तूं भियोंचो ना, कित्याक देव तुज्या सांगाता आसा. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका देव राखतलो. मोटरान तूं येताय, बिलीव दॅट गॉड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी एज आय ड्रायव्ह माय मोटर बायक ओ कार. म्हणूया, तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. हांव ताका वायटांतलो आनी व्हड करतलो. God is my savior. हांव तुका राखतलो. हांव तुका वाटायतलो आनी व्हड करतलो. तुज्या सांगात हांव सदांच आसतलो. आय एम युअर प्रोटेक्टर. आय एम युअर सेक्युरिटी. म्हणया, लांब आवक दिवन ताका दादोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलो.
तूं आमची सुरक्षा. इन ऑल माय हेल्पलेस सिच्युएशन गॉड इज माय सिक्युरिटी. भाऊ भयणीनो, आमी जायती जिवितांत हेल्पलेस जाता तेन्ना देव आमची सुरक्षा जाता. आमी जायते चिंता दिसभर फुडाराचें चड करून, भुरग्यांच्या फुडाराचें अदीक करून, दुयेंसाचें अदीक करून. जेन्ना कोरोना व्हायरस ह्या पिडेन सांपडून कितें जालां आनी ह्या फुडें आतां जून जुलयान 4th वेव म्हणटात, कितल्यांचीच पिडा वो कितल्यांकूच भिरांत भितर सरल्या. आमी बरी नांव जाता तेन्ना घडये जायते फावटी कोणूच आसना, आमचे सरशीं रावपाक पासून मनीस मेळना. थोड्यांची घडये भुरगीं बाळां भायर परदेशान आसतात. पूण एक मात लक्षांत दवर, देव तुज्याच बराबर आसा हें स्तोत्र सदांच म्हण. न्हिदोंक वेताना, घरांतलो भायर सरतना, and you will see the power of this Psalm 91. दिमी घालुया. कोणाक दिमी घालूंक जाता ताणें घालची, नाजाल्यार बसोनूच रावचें. जेजू कडेन उलय. आपल्या भुरग्याक, आपले दुवेक भुरग्याचें देणें फाव कर म्हूण कोण मागता. न्हयच आपल्याच्याच पूण जायतीं जाणां आसात ह्या गांवांत. खरीच भशेन तांचे बसत मागया. जायतीं आमचीं परदेसान आसात, लंडन आसात आनी खंय खंय आसात, तांकां भुरगें बाळना. जायतीं फावटी निराशी जाल्यांत. देवान दादल्याचें बायलेचें कितें आडकोडीचें आसा तें पयस करूंक आनी तांकां भुरगे बाळाचें देणें फाव करूंक. जायतीं दोतोरांगेर वचून निराशी जाल्लीं कितलीं इतले पयशे मोडले पूण कांय बऱ्याक पडोंक ना. पूण जेजू तुज्यान जाता. खुशी तांकां तुका आमी कांय म्हणून हांव तांकां भुरग्याचें देणें दी जेजू. भुरगें दिलें जाल्यार एकदम खुशी ती जावं आनी भुरगें ना जाल्यारूय खुशी ती आसूंक. तूंच तांकां आदार दी. तूंच जेजू तूं तुज्या आवयच्या कुसव्यान जल्म आयलो. जायते उस्तोरांचे कुसवे फोडादीक कर. घडी चूक दादल्याची आसत जाल्यार तांच्या हेजेन तूं एके भाशेन तुज्या रोगतान धुवन काड. कोण एकलो भाव 3 वर्सां बेकार आसा. खूब आडकोडींक सांपडला. फामिलीचें उदार पासून करूंक खूब आगोड जाता. खंय तरी काम मेळूंक मागता. जायतीं भुरगीं आमच्या गांवांत आसात शिकलेलीं, काम सोदतात. दुनिया तूं वाट तयार कर. आमी बी चिंतूंक म्हज्या भुरग्यांक काम मेवलां, दुसऱ्यांचेंय मेळूंक अशें आमी चिंतूंक आनी मागूंक. ह्या दिसांनी फाल्यांच्या दिसा 12वेचो निकाळ जातलो आनीक थोड्याच दिसांनी 10वेचो जातलो. भुरग्यांक कितें विचचें, कितें करचें, जायतीं घुसपागोंदळ सांपडटात. तशे वेळार तांणी खरेपणी कॅरियर गायडन्स वो एप्टिट्यूड टेस्ट अशें करूंक तूंच तांच्या मनांत घाल जेजू. आनी तांणी जिवितांत कितें तरी तोखतात तसलीं फळां दिवंक तूंच तांकां तयार कर. असल्या भुरग्यां बसत आमी मागता. सगल्या भुरग्यां बसत. जायते भुरग्यांक नीट एग्जाम वो दुसरे कसल्यो एग्जामीक तयार जातात, तांचे कश्ट फळादीक कर जेजू. आवय बापूय आपल्या भुरग्यां बसत जायत्या लाखांनी पयशे मोडटा आयज काल ट्युशनाक. दुनिया तूं जाणा. आमी तांचेय बसत मागता.
कोण एक फामील आपल्या गोरेब्याक गोराबाईक एक्सिडेंटाची केसीक सांपडला, तो एक्सिडेंट केस कॉम्प्रोमाइज करूंक आनी तातूंतली भायर काडूंक मागता. तशीच एक्सिडेंट जावन दुनिया आमचे कोण कोण दोग तीग जाण तरी हॉस्पिटलान आसात JMCन. आनी एकलो भाव आमचो ICUन आसा. तुजी खुशी जाल्यार तांकां पेखवणी दी. आनीकूय जायतीं मनशां हॉस्पिटलान आसात. तुज्या आत्म्यांक थंय धाड आनी तांकां पेखवणी दी. आमच्या गांवांत जायतीं जाणां डायलिसीस करतात. कोण सोर्याचे गुलाम जाल्ले आसात. तांकां तूं निवार जेजू. तांचे जिबेर तुजें रगत तुटय. कोण आपलें इमिग्रेशन जावंक मागता, कोण आपली बिया येवंक मागता, कोण आपल्या एजंटान फटयलो, कितले लाखूच घेवन गेलो, भायर धाडटा म्हण, पासपोर्ट करता म्हण, ते परत मेवल्यार पण मागता. आनी ताचें काम आपलें काम मेवल्यार पण मागता. आपल्याक इंटरव्यूआक अपॉयंटमेंट मेळोवंक पासपोर्टी खातीर तो बेगीनूच मेळोवंक मागता. आपली दू वायट रस्त्यार आसली ती आयज देवा कडेन मागून परत बरी जाली, देखून देवाक आर्गां दिता. हे दिसांनी आमचो भुरग्यांचो कॅम्प चलता. हे कॅम्पाक येतले हांव येतले भुरग्यां बसत आनी हे कॅम्प चलयतले बसत. अदी करून फादर डायलन आनी एल्वीस हो कॅम्प चलयतात. तांकांय बरेंपण मागया. हे पवित्र बरें करूंक जाय ते आदार दितात. लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक, गायनां गावंक आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू तरूंक तयार. तांकां सगल्यांक बरी भलायकी मागता. जेजू तुजी नदर घाल. सगळें बसूंक मागता. कोण एक भयण आपल्याक खूब एसिडिटी जाल्या, आपल्या बसून माग पावता. तिची एसिडिटी तूं पेकय. ताचे सगळे रिपोर्ट बरे येवंक. जायतो लोक आसा डायबिटीज जाले आसा. हातूंतले निवार सोडय दुनिया. डायबिटीक चडोवन थोडे दोळे पिड्यार जाल्या. फेरीत जाल्ले पेकोना, गाय पेकोना, पांय कातरूंक पडला, बोटां कातरूंक पडल्या. असले परिस्थितीर आनी कोणाक पावय नाका दुनिया. आनीकूय आमचेर कांय वायट धाडी नाका दुनिया. कोरोना व्हायरस 4th वेव येवचो आसा जाणार सांगता. पूण तूं जाणार सगळ्याहून व्हडलो जाणार. हे सगळे निवार एका खिणा भितर. रशिया, युक्रेन, श्रीलंका खूब उचांबडाय चलता आनी आमच्या भारतांत म्हारगाय चडत आसा. फुडाऱ्यांच्या मनान घाल. आमची शिक्षणीक जावं रोजरी हायस्कूल, रोजरी हायर सेकंडरी, तशें रोजरी कॉलेज आसा. हें तुज्या हातान घालता. भुरग्यांक बरो फुडार दिवंक, तातूंत वावर करतले बसत मागता. सगळ्यांनी बरेपण चिंतून आनी उदी करून ह्या एडमिशनाच्या दिसांनी सगळें बरें जावंक तुजे कडेन मागता. आयज हे ओरान वांटूक येतात. तुजे कडेन कितें मागलां दुनिया तूं फाव करतलें म्हण रावता. तुजी गरज देवा मुखार दवर. अदी करून तूं जाणा खूब कोण कोण कश्टावता म्हण तांचे बसत माग. प्रे फॉर अदर्स. When you pray for others, God gives your needs.
गॉड फुलफिल्स युअर नीड्स. तुझे शेजार सोर भोंवती नदर मार आनी कोणागेर उदीक गरज मागण्यांची तांचे बसत मान. देव तुजो राखणदार. ही गरजेचे गरजो देवा मुखार दवरता. देवान सगळी सुटका दिवंक सगळें बरेंपण करूंक वाट तयार करूंक मनान सरकारी मनशाचे कांय वस्तू घालूंक आडकोडी येतात त्यो आडकोडी काडूंक आडकोडी घालतात तांच्याय मनान बरेंपण दिवंक. So Soglia karsanta dukaradan kota Soglia chilita तुझे रूपोळ्यों सुद्धा सगळे शोभते तुझी सेवा करता आगावासा. Yes, Lord, I'm young. आगावासा जेसू आगावासा जेसू. आशीर्वाद घाल आगावासा बेगुणी दी जेजू. आगावासा म्हाका सोडोय जेजू. तू मोसो सोरवंडा तू मोसो पेकोयना तू मोची कोठाय तू मोसो देव. सगळ्या काळजांता तुकाराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळे शोभते तुझी सेवा करता आगावासा. आगावासा जेजू आगावासा जेजू. तुझ्या आत्म्यान भर जेजू. आगावासा Anoint us at this moment, O Lord, with your power. आगावासा Heal us. आगावासा Bless us. जेजू आगावासा Deliver us. सोडोय जेजू. आगावासा जेजू आगावासा. खरणी जेजू हांगा आसा तुज्या पांयाशी आशीर्वाद घाल आमचे. अदी करून इगोर्जेक जायतो लोक आदार दिता जायते तरेचो काम करून वावरान मिसळ जावन जायते गवळीक कामांक वेंग मागता आपकुशेन येता तसल्यांचेर आशीर्वाद घाल. आपल्या घरचे पासून जायते फावटी फाटी धरून इगोर्जीचो वावर पयलो करतात. परदेसान जायतीं आमची भाव भयणां आसात. आमचीच घरचीं ती पूत धूव भाव भयणां थंयसर आसात. तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तुका सोदतात तांचेर. जायते फावटी तांकां खूब थंयसर आडकोडी जातात त्रास जातात. आमकां हांगा दिसता खूब तीं जोडटात पूण जण एकलो आपआपले गोश्टी आपआपले त्रास जाणा तांचोय उगडास आमी कोत्ता. परदेसान आसा बोटीर आसा तांचोय उगडास कोत्ता. तेच बरोबर कोणाक तर स्टोन प्रॉब्लेम आसा तांचे बसतूय मागता. सगळे तुज्या हातान घालता. इगोर्जेक जायते तरेनी दुडवांचोय आदार करतात. आपकुशेन दितात जेजू. आमी पासून ओडकोन हांव तांकांय तुजो आशिर्वादान भर. इगोर्जेचो वावर करूंक जायते जाणां फुडें सरतात.
तांकां आदार दी जेजू. आशीर्वाद घेऊया. Sonvskarachiतल्या वोरत्या सास्तागीर नोमाल कोरता सोडून दिल आदिओरिती सेवाद novo adorta soi pace vishoyamche Gospoda gudamuka dirvano amco bava soi volte vishoedira Vocuia Krista Shantin vocuia Vocuia Krista Shantin vocuia 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 Krista Shantin vocuia Vocuia Krista Shantin vocuia